मुणकार वादाचे वारे पोळ्याय पावला। माड पाडपाक म्हण येयिल्ल्यांनी घरां बांधली आनी थळावे रहिवासी जाले। पूण आतां भाटकार आनी मुणकार असो थंय संघर्श चल्ला। भाटकारान तांची घरां मोडून उडयल्यात। भाटकार स्वताच घरां मोडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। मुणकार आनी भाटकार अशा पद्धतीचें क्लॅशिंग पाळोळे हांगासरल्या किनाऱ्याचेर घडलें आनी हे लोक जे कांय लोक थंय रावताले पयलीं साकून ते म्हणटा आपूण मुणकार आसाच पूण आमची खंय घरां मोडलीं। त्याच पद्दतीन पारंपारीक पद्दतीन जो माडाचो सूर काडून जो सोरो काडपी जागे आशिल्ले तेय जागे खंय मोडून उडयले। कांय जाणांचे टॉयलेटी मोडले, कांय जाणांचे आनी कितें आस्थापनां मोडलीं। अशा तरेचो बोवाळ तांच्यांनी घायलो आनी त्याच बरोबर भाटकाराचेर आरोपूय केलो। ह्या विशयाचेर आमी संबंदीत जो भाटकार आसा ताका वचून मेळ्ळे तेन्ना तांणी सांगलें कितें आमी कोणूच जे लोक रावपी आसा अशा पद्दतीची घरां आमी मोडलीं ना। उलट तांकां सांगलां की जर आमचे कडेन रितीन जर उलयलें जाल्यार आमी तांची घरां कुळकायद्यान जितलो 300 स्क्वेअर मिटर जागो आसा तितली तांकां दिवपाक आमी तयार आसा। ना तर तांच्यांनी कायदेशीर पद्दतीन एप्लिकेशन केलें जाल्यार आमी रेडी आसतले अशेंय तांणी सांगलें। तुमी हांगा रावताले पय न्ही जेन्ना झाडां मारची पयलीं कोण फॉरेस्टा मनीस बीन केन्ना आयिल्ले बीन हांगासर काय ना टीचर म्हाका लागली हे सगळे मोड म्हूण येते आपल्याकल्यान पोवना आपल्याकल्यान पोवना म्हणल्यार मोड म्हणून लागली। फॉरेस्टा परमिशन घेतला बी कितें बी खबर बीन आसा तुका? ते म्हाका म्हणून लागली पेर आपल्याक हे घेता आमी ओके आमगे हेजे रिपोर्टातून ते येयला मातशें सगळ्यांक काडपाक हे सगळ्यांक काडपाक पॅक केलें हे सगळें आमगे आनी इंका रावूंक जायना। आमगे एक नोड ना, एक सारको टॉयलेट ना, कितकोन करपाचें हितू वर्सां आमी रावता हिंगा। आदल्या तेंपार जे दर्या देगेचेर लोक रावताले ते चडान चड खास करून माडाची झाडां रोयताले आनी दर्याच्या देगेनी आज जर गोंयाक पळयलें जाल्यार सगळ्या कडेन माडूच माड दिश्टी पडटा। जरी तरी ह्या जाग्याचो कोणी जरी भाटकार आसलो जाल्यार सुद्दां ते माड पाडपा खातीर कांय पाडेल्याची गरज आसताली। जेन्ना पाडेली हांगासर रावले तांच्यांनी थंयच आपली घरां बांदून परमनंट जाले आनी आयज ह्या किनाऱ्याक पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोचसो व्हॅल्यू आयला। ताका लागून आतां मुणकार आनीक भाटकार अशा तरेच्या दोनी फॅमिली भितर क्लॅशिंग सुरू जाला। चड आसतले तो 5 वर्सां आसतलें तें केलें ते भाशेन आतां हे पासून ते हुंपी हाडलें। ओके हांगा कितें तुगे घर आशिल्लें काय खूब आशिल्लें आतां? ही भाटी आं हां हां अरे कितली वस्त वाटून भाट्यांक देताय आमी तेंचू बैलां शेतां यूज कोताय तें। पूण आतां हें केन्ना म्हणलें हें केन्ना म्हणलें ही म्हाका दिसता 50 मायज। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।